मंगळार 26 सप्टेंबर भाग्यवंत कॉस्मोस आनी दामयाव रक्त साक्षी. मुखेल वोड. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. नियाळाक आधार. जेन्ना एक मोगी आपल्या मोग्याचें उतर आयकता आनी पाळटा तेन्ना ती एकामेका सवें रिगून रावतात आनी मोग, मान आनी विस्वाशीपण दाखयतात. तशेंच घोव बायल लग्ना दिसाक दिलेलें उतर काजारी जिवितांत पाळूंक वावुरतात तेन्ना तांच्या मोगाचें बांदपास घोट जायत वेतात. निवडून आयलोलो आमदार वो फुडारी जायतें सांगतात आनी प्रवचन दितात, पूण पोरजेचें प्रश्न हुस्के आनी दुखी आयकूंक वेळ काडिनात. आयच्या शुभ वर्तमानान हेंच आमकां मेळटा. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तांचे थंय जेजू आपली दया विस्वाशीपण खुणायता आनी फामिलीची सोयरीगत जोडटा. देवाचें उतर आयकप आनी पाळप जेजू आपल्या जिवितांत करूंक भारी वावुरलो, देखूनच देवाक जेजूचो व्हड अभिमान भोगलो. अशें म्हणलेलें आसा, आमकां 2 कान आनी फकत एकूच तोंड दिलां, कित्याक आमी थोडें उलोवंक आनी चड आयकूंक. आयच्या काळार आमी पळयता, आयकूंक कोण सोदिना. सगळ्यांक आपआपल्याचें सांगचें आसा. आयकप हो एक व्हड आनी गरजेचो गूण. जायतीं भावां भयणां आपणाक आयकतलो कोण ना म्हूण निराशीपणान आपलें जिवीत सारतात. भाग्यवंत कॉस्मोस आनी दामयावा भाशेन देवाचें उतर आयकून आनी पेल्याक कान दिवन समजून मोयपासान सेवा करूंक वावरूंक गरजेचें. म्हजो थाराव. देवाच्या उतराच्या स्फूर्तेन दुसऱ्यांच्या प्रश्नांक दुखांत वेळ दिवन आयकूंक वावुरतली.